एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? हाय. आम्ही सगळे बरी असा. खूप दिवसांनी वयता नुस्तें हाडपा पणजी फिश मार्केट आणि मनसून असा स्पेशल. कितें नुस्तें मेळटा पळोवया. पण वचून खबर आहा न्ही हांव वचूंकूच नासलें फिश मार्केटान. ओके, सो म्हणटा आयज या व्लॉग करया. कितें कितें आसा, रेट कशें आसा, मेन रेट निशना. हय, सो सद्या गोंयान बोटी बिटी सगळें बंद आसा. आतां येता नुस्तें नेबरींग स्टेट कर्नाटकांतल्यान, महाराष्ट्रांतल्यान थंयच्यान आमकां नुस्तें येता. कळ्ळें तुमकां न्ही? ताका लागून आतां मातशें नुस्तें म्हारग आसता. सो पळोवया आयज कितें कितें आहा तें तुमकांय दाखयता. सो ब्रेकफास्ट केलें, तो काल केल्लेले कॅप्सिकम वडा थोडो दवरलेले हांवें फ्रिजीन. सो म्हटलें आयज सकाळीं बिने फ्राय केले, खावन बीन येयले. ओके, काळोख जाला, पावसान काळोख केला न्हू ना. आतां येतलो पावस. शिव मोबायला बालदी घे खंय. काल सामकें चकाचक केला न्ही. बालदी घे खंय. तो म्हटलें घेतला बालदी. ही माझी पिशवी हा पळय, माझ्या युटी फॅमिलीन दिल्ली. पण ते उदक भायर येना. पण शिव म्हणटा येता खंय आतां असं म्हटलें. चल गाडयेन मी पडटा न्ही उदक. ओके, चला पणजी फिश मार्केटाक वयता आमी. ओके, आमी थंयच वयता की आमकां तें लागीं आनी दिसता थंय वरायटी फिशी मेळटा. ओके, दाखयता तुमकां कशें कितें आहा तें विथ प्रायस. ओके, विथ प्रायस तुमकां सांगतलें हांव नुस्तें कशें रेट आहा तें. ओके, चला. आयज पार्किंग खंयच ना, मागीर आमी थंय दवरलें पे पार्किंग. एक्चुली गाडी सेफ आसता थंयसर, थंय दवर म्हटलें. आयज तितलें रश ना फिश मार्केटाक. दाखयता तुमकां चड लोक ना न्ही ना. हां, हांगा आसलेलें पार्किंग. आयज चड लोक ना. आयज पेडी फिश, पेडी पळय, पेडी मरे कशें 300 रुपया. तो पेडी आसा 300 रुपया आनी सामकें फ्रेश आहा पेडी. खूप आली आहे. सुंगटां चड आनी मुड्डेश्यो पळयात. मुड्डेश्यो काय 500 रुपया खंय. खापी बरें आहा. ताल्ले कशे जाय 300 रुपया. ताल्ले बरें फ्रेश आहा. येता राव. आनी आयज ती पेडी खूब येयला. पेडी फिश खूब काटे आसता, पण हे फ्राय बरें जाता पेडी. कुल्ले कशे? कुल्ले 300 रुपये किलो. येता चोणाक न्ही खापी आहे. 800 रुपये. वन पीस 800 रुपया. पण फ्रेश आहा. फ्रेश आहा. ना फ्रेश आहा ते कळटा. सो हांगासर न्ही बारीक सुंगटां पळया कितले येयला. हे पळयात बारीक आसा आनी ती मिडियम सुंगटां खूब आहा पळय. पुलाव करपाक बरें आहा ते. सो हांगाय आसा. आनी ही बारीक बारीक नुस्तें. आनी हे 400 रुपया. म्हाका 3 वाटे घाल. 300 रुपयाचे. सो हे न्ही 400 रुपया. सायजीन मातशें मोठे आहा. हे मिडियम, चड बारीक ना. हे बरें आहा. सो म्हाका 3 वाटे घाला. हे कशे? 1200 रुपये. 1200. खापी कशे? 400. पाव किलो घाल म्हाका. ना कोण खायना घेवपाक कांय न्ही प्रॉब्लम. टायगर प्रॉन्स सामके बरे मोठे. बरे सायजीन बरे मोठे आहा. 1200. हांवें खापी थोडेच घेतला की आमगे फक्त हांव आनी आई खाता. हांगासर मुड्डेश्यो पळयात बरे फ्रेश आहा. कशें आई? 1300 रुपया. 1300 किलो. हय, बरे फ्रेश आहा.
कसे 500 रुपया खंय रावता काढून जरा या घे म्हाका 1 किलो घाल आणि बरें मातशें मिडियम घाल चड बारीक घाल नाका रा आयज बांगडे मातशे कमी अनुशुनात बांगडे ना आयज हे पळय सांगता म्हणटाय का सांगता कशे 100 रुपया 100 रुपया पण सांगता केन्ना खावंक ना आमी खापी आयज खूब येयला खापी हे पळयात खापी आनी एक कुल्ले येयला वायट कुल्ले ताल्ले कशे म्हाका 100 रुपयाचे दी 100 हे सामके बरे व्हडले कशे आई 1400 1400 पण बरे सायजीन बरे व्हडले आहा हे पळय हांगासर पापलेट हे बरी सशी ना चकाचक सारखे एक म्हणटा खंयची खंय खंयची खंयची दिसांनी आमी घट तूं कशें आहा बरी करून रावपाचें बांगडे नायस जाता सगळी बरी आहा बरें करून तेवटेन या तेवटेन तिसऱ्यो आसा हांगासर तिसरे सो तिसऱ्यो न्ही 200 रुपया हे पळयात आनी हांगा कालवाई आसा हे पळय सो हांगासर न्ही नुस्तें बीन घेवन बसला जस्ट तुमकां दाखयता हांगा कितें आहा पळोवया सो वेल्ली बीन आसा हांगासर हे पळयात हांगासर न्ही वेल्ली खापी तिसऱ्यो आनी बारीक सुंगटां चडशी येयल्या आनी हांगा न्ही शिणाण्यो आहा थंयसर सो म्हाका तितल्यो फ्रेश दिसना शिणाण्यो चडशी न्ही बारीक सुंगटां चड येयला सो हें पळयात हांगासर न्ही सगळे बारीक सुंगटां सो जालें आमचें नुस्तें बीन घेवन मागीर तुका दाखयता हांवें कितें घेतलें तें बांगडे आयज ना चड आसलेले बरे मोठे मोठे बांगडे आसलेले ते फ्रोजन कळ्ळें न्ही दोळे सगळे तांबडे जाल्लेले आनी फ्रोजन आसलेले आनी बांगुल्ले आसलेले मातशे बांगुल्ले न्ही 500 रुपया सो बांगडे बीन कांय घेवंक ना कित्याक ते फ्रेशूच नासलेले आनी आयज चड लोकूय ना न्हू ना क्रावड ना कित्याक आतां नुस्तें मातशें म्हारग मातशें आहा म्हारग आहा की म्हाका ते मुड्डेशे खूब लायक जाले 1400 व्हरपा जालें बरें सायजीन बरें बरें मोठे आहा चड बारीक ना ओके सो जालें आमचें नुस्तें घेवन सो आतां मातशें हांगा भाजी मार्केटान वयता भितर अशें थोडे देवाक फुलां बीन घेवंक जाय ओके चला हांव रावता शू गेला गाडयेन दवरपाक बॅग सामकें हेवी जाला सो देवाक न्ही फुलां घेवपाक येयला सो आमी न्ही केन्ना हें मिक्स घेता कमी घाल बॅग घाल बॅग बॅग ना तेय घे पप्पल सो दाखले आमाडे बीन येयला हे पळय हे गांवठी भाजी हां सो निरफणस आहा म्हणटा निरफणस घेवया हय घे सो आकूर येयल्ले आसा हे पळयात आकूर कशे 50 रुपया घेऊ हेजे काड सो आकूर एक घेतला हांवें
वळीला बोल ना इल्ले कपायचं चला. थँक्यू. सो आम्ही येयला टेंडर कोकोनट पिवपा. हांव मुद्दम पिता कित्याक शिवा लागून. हांव शिव पिना. शिवा सांगता हांव केन्ना भायर गेलें जाल्यार पी पण पिना. सो चल हांव येयलात न्ही हांव येयला ताका पिवचें पडटा मागीर न्हू श्रीनाथ. हय सो म्हाका पूण आयलो पळय श्रीनाथ मेळपाक. बिल्लू हाय म्हण सगळ्यांक. हाय म्हण. हाय. असले नाही कितें सांगा चिटकी मिटकी सामकें फ्रेश आहा हे पळयात. सांगू भाई तवशें पळय. कशी मग थंडी खाता तूं आणि ते येऊ टिकी करता मग करू घेऊ. तवशें कशें आई. ही 100 100 100 4 हो. 5 कर मी आई. 2 जाता 100 बाय. घाल बरे बरे घाल बरे घाल. आता आला ती काढून. हय सामकें फ्रेश आहा ते. हांगासर पळयात तोतापरी रास पडला सारकें कितले पळयात. सो जालें आमचें बाजार नुस्तें आनी भाजयेचो बाजार. ओके सो कॅबेज फ्लावर बी न्ही बरें बरें येयला पण ते आतां पावसान न्ही फ्लावर कॉलीफ्लावर केन्ना घेवंक जायना भितर किडे आसता आनी पाले भाजी चड खावंक जायना आतां कित्याक पावसान न्ही ते मातशे किडे पडटा बरें उरना मागीर ते. सो कांयच घेवंक ना बरें बरें आसलेले पालक बीन बरें आसलेले पण घेवंक ना हांवें. ओके जालें वयता घरा आनी घरा वचून तुमकां मेळटा आनी दाखयता तुमकां आमी कितें कितें घेतलें तें आमी तो व्लॉग एंड करता. ओके चला. सो पावली आमी घरा आनी तुमकां दाखयता हांवें कितें कितें हाडलें तें. अशें हांवें खापी घेतला. हे पळय खापी पडले हें हांवें न्ही 100 रुपयाचें हाडला खापी. खूब तेंप जालो हांवें हें खापी घेतलें. मी फुडें पयत जाल्यार एकलो आनी मातशें मोठें आसलेलें सो म्हटलें आसूं म्हटलें घेवन जालें. हय खापी बरें आहा. हेजे फ्राय हुमण बरें जाता हेजे पळोवया. ओके तिसऱ्यो खूब दीस जाले तिसऱ्यो खावंक ना. तिसऱ्यो खूब खबर ना तिसऱ्यो घेतले हांवें. ओके आनी कुल्ले रितीका लागून कुल्ले मातशें आसा बरें हेवी आहा. हे पळयात कुल्ले म्हाका पडले हें 350 पडले म्हाका हे कुल्ले. ओके आनी हे सुंगटां बारीक सुंगटां न्ही हे दोन आसा हें थंय 300 रुपयाचे. कळ्ळें हें न्ही हाडून फ्रिजीन दवरलें न्ही बरें पडटा केन्ना पुलाव बिलाव करपाक न्ही बरें पडटा हें. तें 300 रुपयाचे. हें आसा संदाळे जस्ट 3 हाडला हांवें 200 रुपया घेतले हांवें इशुका लागून जस्ट 3 आनी सायझी मातशी मोठी आहा आनी संदाळे खंयच ना एकले कडेन आसलेले ते घेतले हांवें. सुंगटां घेतला सुंगटां पडले आमकां 500 रुपया. ओके आनी ताल्ले घेतला हांवें 100 रुपयाचे. ताल्ल्याचे फ्राय बरें जाता आनी ताल्ले बरें आहा हे पळयात 100 रुपयाचे. सो इतलेंच नुस्तें हाडला. बांगडे बीन चड नासलेले बांगुल्ले आसलेले पण बांगुल्ले आनी घेवंक ना हांवें. आनी मोठे बांगडे आसलेले ते फ्रोझन. पापलेटा मुड्ड्योश्यो बीन खूब आसलेले पण खूब एक्सपेन्सीव. पापलेटा 1300 मुड्ड्योश्यो बरें ते सायझीन पयले आसतले. सद्याक पुरो इतलेंच. ओके थोडीशी भाजी हाडला ते आकूर हाडला हांवें एकूच घेतला पळय. आकूर पडले म्हाका हे 50 रुपया आनी निरफणस शिवपाक घे म्हणून 200 रुपया. हे पळयात 200 रुपया बापरे आई म्हणटा. चिटकी सामके फ्रेश आसलेले हे पळयात सामके फ्रेश चिटकी घेतला हांवें 100 रुपयाचे. हें 50 रुपयाचे ते वाटे 2 घेतला. तवशें घेतला बरें दही घालून मातशें सलाड केल्लें बरें लागता आनी बनाना घेतला. इतलेंच आनी फुलां जालें. सो हें आसलेलें आमचें पणजी मार्केट शॉपिंग नुस्तें आनी थोडी भाजी म्हणजे पाले भाजी खूब आसले की घेवूं ना हांवें पुरो म्हटलें इतलेंच. ओके तो हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. मागीर हांव कंटिन्यू करतलो तो नेक्स्ट ब्लॉग. ओके तो व्हिडिओ कशें आसलेले कमेंट करात आनी आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी चॅनलला सबस्क्रायब करात. तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर.